Dear brothers and sisters in Christ, dear TFRCC family, and all people of goodwill, as we stand at the threshold of the holy season of Lent, I warmly invite you to take part in a sacred journey, the walking pilgrimage to Sankwal, a walk of prayer, penance, and hope. This pilgrimage is not merely about reaching a destination. It is about walking with Christ, reflecting on our personal lives, and renewing our relationship with God and with one another. A spiritual preparation, I humbly encourage you to make good confession before coming for this pilgrimage. Begin this work with a clean heart and a peaceful conscience. Kindly have your breakfast before leaving your home. Carry a water bottle, a hand towel, and your basic medicines if required. If you have a torch, please carry one with you. It is compulsory to carry a sandwich or a packet of biscuits for the journey. Walk light. Do not burden yourself with excess baggage. If possible, start training your body by walking regularly. And most importantly, come with a positive and a prayerful mind. Please do not forget your rosary. Pray as you walk. Walk to witness Christ. Walk to help others along the way. Let your steps become a prayer. I request you to maintain silence while walking, allowing space for reflection, repentance, and listening to gentle voice of God. Kindly bring your written intentions from home. These intentions will be placed before the Lord and prayed during the Holy Mass. On reaching Sankwal, please sit parish-wise and deanery-wise. This will help everyone after the Mass to return smoothly to their buses. I also request that the parish and deanery name, a poster, be clearly placed on each bus. Kindly ensure that the South Goa buses go directly to the venue, while the North Goa buses park at the temple area as guided by the volunteers. Please inform the organizers in advance about the number of pilgrims coming from your parish. I humbly a word of caution. Dear brothers and sisters, if you are a heart patient, or if your health is weak, or if you are very elderly, I lovingly request you to support this pilgrimage through prayer from home. This pilgrimage is not a picnic. Ladies are kindly requested to avoid high-heeled footwear or wear soft, comfortable shoes. Please avoid bringing private vehicles and kindly instruct drivers not to park buses on the highway. Once you reach the venue, please avoid loud conversation and unnecessary greetings. Let the atmosphere remain silent, reverent, and prayerful, preparing our hearts for adoration and the Holy Eucharist. Dear friends, let us walk as followers of Christ, true pilgrims of hope, offering every step for our families, our church, for peace in the world. I look forward to walking and praying with you. May the Lord bless you, and may our Blessed Mother walk beside you. God bless you all. म्हज्या आपुरबायच्या बाबा भयणीनो आनी TFRCC चॅनलाचे कुटुंबानो आनी सगळ्या बऱ्या देखणारांनो, आमी प्राचीत काळाच्या काळान भितर सरल्या. ह्या वेळार हांव तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण करतां हे पवित्र वाटेची हे यात्रेचेर आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक. जेन्ना आमी सांकवाडच्या गांवांत भितर सरतले ही आमची चलपाची यात्रा अदीक मागण्याची, प्राचिताची आनी बोरमाशाची जावंक. जेन्ना थंय आमी पावतले
त्यो आमी जेजू बराबर चलतले. आमच्याच जिविताची नियाळ करून, आमच्याच संबंधाचेर आमी नियाळ करूंक, आमचो संबंध देवा सोवे आनी एकामेका सोवे अदीक वाडोवंक. एक आत्मीक तयारी कशी ह्या वेळार हांव तुमकां उगडास करतलों. ही यात्रा जावचे पयलीं एक बरें कुमसार करूंक आनी अदीक आमचे आत्मीकतायेन आमकां घोटाय मेळून घेवंक. एक बऱ्या काळजान, एका बऱ्या मनान आनी बऱ्या अंतस्करणान आमी ही वाट सुरू करूंक. म्हज्या आपुरबायेच्या बाबा भयणीनो, आमी सकाळची भायर सरतना एक बरो ब्रेकफास्ट आमी नास्तो करूंक. आमच्या हातान आमची उदकाची आमी बाटली घेवंक. जाता जाल्यार आमी एक ल्हानसो टावल आमच्या हातान घेवंक. आनी तेच भाशेन आमची बेसीक वखदां आसा जाल्यार, आमच्या लागीं एक टॉर्च आसा जाल्यार, काळोख आसलो त्या पासत ही वाट अदीक आमकां शांतीची जावंक. आनीक एक आमी तुमकां उगडास करतले. तुमी खावपाच्यो वस्तू जावं सँडवीच जावं बिस्कीट पॅकेट घेवंक. ही वाट चलता आसतना आमी आमच्या हातांनी चड बॅगां घेना जावंक, पूण एक लायट बॅगेज कशी आमच्या खांदा लावंक ही वाट आमी शांततायेन शिताबेन चलोवंक. जाता जाल्यार आदल्या दिसाक इल्लीशी आमी एक्सरसायज करून ही आमची कूड अदीक सुदोळ आमी करूंक. जेन्ना आमी पावलां मारून ही यात्रा चलतले, ही आमची यात्रा आमी जेजूचेर नदर मारून चलोवंक आनी अदीक करून एक बरें मन घेवंक, एक बरें मागणेचें मन, एक बरें कुरपेचें मन आमी घेवन ही जिविताची वाट चलोवंक. कितें भाशेन उलो आमच्या हातांनी आमी रोजाराचें कोंत घेवंक. जेन्ना एक रोजाराचें कोंत आमकां उगडास करतलें, आमी जेजूक साक्षी दिवंक, मागण्यांत आमी रावंक आनी हे वाटेर चलता आसतना आमी दुसऱ्याकूय मागणें करूंक आदार जावंक. आमचें दर एक पावल एक मागणेचें जावं. एक तुमकां आपुरबायेचो उलो. ही वाट चलता आसतना जायती आमकां सोयरीं इश्ट मित्रां आमची वळखीची आमकां मेळटलीं, पूण ही वाट ओग्गेपणाची वाट जावंक, एक मागणेची वाट जावंक. अदीक करून आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक, प्राचिताच्या मनान एकामेकाक आनी अदीक करून जेजूक आमी आयकून, ही देवाचो उलो आमी आयकून ही वाट चलोवंक. जाता जाल्यार आदल्या दिसाक तुमची इतेसां तुमी बरोवन हाडचीं आनी तुमी पावले म्हणटकूच ते सुवातेर जायते वॉलंटियर्स आसतले. ही इंटेन्शनां तुमची घेतलीं आनी इंटेन्शनां आमी सगळीं मिसान उबारून, मिस जावन ही इंटेन्शनां आमी लासून आमी देवाक उबारतले. तुमचे सगळे आवडे, तुमचे हुस्के आमी बापाक उबारतले. सांकवाडे पावले म्हणटकूच आमी मागता तुमच्या फिरगोचेर तुमकां मांडला ते भाशेन तुमी बसूंक, जावं वाराड्याचे सुवातो माकलोली आसात थंय तुमी सांगाता बसूंक. कित्याक मिस जाले उपरांत अदीक सोंपें जातलें तुमच्या बासीत तुमी वचूंक. आनीक एक उलो बाबा भयणीनो, तुमचें डिनरीचें वाराड्याचें नांव, तुमच्या फिरगोचेचें नांव तुमी बसीचेर बरे तरेन क्लियरली तें घालूंक. जेन्ना वॉलंटियर्स पळयतले तांकां बरे भाशेन तें दिसूंक तुमकां ही मांडावडीन ह्यो बसी तुमच्यो पार्क करूंक व्हरूंक. आमी जे मागलां ते भाशेन ज्यो सावथान येतात त्यो वेन्यू आसा सांकवाडे थंय पार्क करूंक, आनी ज्यो नॉर्थाच्यो बसीज येतात तांकां आमी देवळा लागीं एक स्वात केल्ली आसा थंय तांणी तें पार्क करूंक. तेच भाशेन जे आमचे ऑर्गनायजर्स आसात तांकां तुमी आदींच फुडें कितलीं जाणां येतलीं, कितल्यो बसीज येतल्यो ही नांवां धाडूंक. आनी एक खालतो एक उलो एक तुमकां उगडास कसो आमी करता बाबा भयणीनो. जी कोण काळजाचे दुयेंसाक सांपडलेलीं आसात, जी कोण कुडीन अशक्त आसात, जी आमची म्हातारी पिरायेक पावलेलीं आसात, हांव जाणा तांकां जायती उमेद आसा, पूण तांणी तांच्या इगोर्जेन जावं घरा लागीं मागण्यांतल्यान, तांच्या अदीक मोगांतल्यान ही तांचे वाटेन तांणी सांगात दिवंक जाता. अदीक करून हे वाटेन चलतल्यांक तांचे खातीर तांणी मागूंक जाता. आनी जाता जाल्यार घरांत फिरगोजेन मिसान येवन ह्योय वाट आपल्याची यात्रा म्हूण तांच्यांनी चिंतूंक जाता. तेच भाशेन ही यात्रा आमी सजमून घेवया, एक पिकनीक कशी न्हय, एक आउटींग कशें न्हय. तेच भाशेन आमच्यो वस्तुरी आसात जेन्ना तीं मोचे घालून चलतलीं तांणी एवॉयड करूंक जे हाय हील फुटवेअर आसात, पूण तांणी कम्फर्टेबल शूज घालून ही वाट चलूंक.
अदी करून जेन्ना जायतो लोक बसीन येता घोडे थोड्यांक दिसतलें प्रायवेट व्हेहिकल्स घेवन येवंक हांव मागतलो तांचे लागीं तांणी प्रायवेट व्हेहिकल्स घेवन येवंक ना जावंक कित्याक थंयसर जायतो त्रास जातलो जायत्यो आडकुडी जातल्यो ते बसत तांणी बसीचेर येवंक तांणी सांगचें आपल्या ड्रायव्हर्सांक आपले बसीस हायवेचेर पार्क करिना जावंक पूण जे मांडावळ घातलेले आसात थंयसर शिताबेन मोगान तांणी हाडून हें पार्किंग करूंक एक पावटी आमी ते सुवातेर पावले म्हणटकूच सांकवाळ पावले म्हणटकूच आमकां वळखीचो लोक मेळटलो थंय आमी बोवाळ मारून एकामेकाक विश करिना जावंक पूण आमी शांतीतायेन वचून आमचे सुवातेर आमकां चाय वा आमकां बांस मेवतलो तो खावून आमी थंड जावन शांतीन आमी वचून आमी मागण्याचें वातावरण सांबाळूंक आनी हे तरेन जेन्ना वेळ येतलो 5 वरांचेर आमी पवित्र संस्काराक जेजूक बसूंक आनी उपरांत मिसाचे भेटेन कुशालकायेन सांगाता वांटो घेवन आमी आमचें जिवीत आमची यात्रा देवाच्या हातान घालूंक हेंच आमचें मागणें आनी शेवटाक म्हज्या आपुरबायच्या बाबा भयणीनो ही वाट चलता आसतना खरी जेजूची पाटलावदारां कशी एक यात्रेकारां बोरवाशान भरलेलीं कशी आमी आमच्या जिविताची दर पावलां दर आमचे कुटुंबाचे आमचे आवडे आमची पवित्र सभा आमची फिरगोज अदीक शांतीची जावंक आनी हो संवसार शांतीचो करूंक दर आमचे पाल जावं दी आमी रावता ही यात्रा अदीक फायद्याची जातली आत्मीक फायद्याची मागण्याची आनी बोरवाशान जातली म्हूण जी सायबीमाई जेजू सांगाता हीच यात्रा चल्ली ह्याच बोरवाशान चल्ली आपल्या पुताक ह्या कश्टांनी सांगात दिवंक तेच भाशेन आमी हेच सायबीमाई लागीं मागुया हे यात्रेन तिणें आमकां सांगात दिवंक आनी आमच्या सांगाता ती आसूं देवान तुमचेर आनी येतले पवित्र यात्रेचेर आपलो आशिर्वाद घालूं